वेलकम टू अ डे इन द लाईफ ऑफ ब्रँड मॅग्नेटो. काल पाऊस आयल्यान आज कितें सकट जाला हांव तुमकां दाखयता. आळे हांगा पवलें तुदा रावलां सर तें रावल्यार डेंग्यू आमकां आस्पोतेन रावयता. रुखाचो फोंटो माडये कवथेर पडयल्यान माडये कवथेची काणी काबार आनी विविध जाग्यांनी उदकाचे तेंबे आनी उदक पळोवंक मेळचें. हांगासर काल राती उदक वळोवन गेल्ली वाट. हें पावसाची न्ही, हें आमच्या पेट्याचें उदक वाटेर मुतोन घालां पोट्टिंगां. पावसाची पिसळ्ळी. हांगासर पिकी बांदां पावसा झटल्यांत आनी हांगा 2 कुर्केलांनी खोली रास केल्या. ताच्या वयर दोरी दिवटनी आनी हांगासर शेणा उदक आनी पावसाचें उदक मिक्सिंग जावन उरता. खोलयांचें मोठें कालच्या दिसा पावसा भिजल्ल्यान आज तारपालांनी घालून कवर केलें. आतां आरब्यांचें मुंडा सबरें दिसता. हांगा आमचें गौरी मम्मी पुट्टा करी पळयतली जाल्यार ताका गौरी म्हूण नांव दिलां. अखेरीक हांगा पानां पावस नासतना बावून सुकोवन गेल्लीं. आतां पावस आयल्या उपरांत इल्लो जीव बरला. अशें पावस आयल्यान म्हजे भितर आलो रॉकी बाय भायर आयला. तितल्यार काणका बा थँक्यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं.